सांगोल्डा पंचायतीच्या मायदेदेऊज वॉर्डात गिरी पोकुर्ले ते चौगम रोड मेरेन रस्त्या लागीं जो साकव आसा त्या कामाचो शुभारंभ आमदार जयेश साळगांवकराच्या हातात जालो। ह्या कामाचो खर्च सुमार 13 लाख रुपया आसा। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही खूप जणां वांगडा काम केलां हांगा राजकारणांत, पूण कोण कोण येता आनी आपले मातशें कितें करता आनी वयता। हो आतां साकवो खूब तेंपाचो मोडटा घडटा अशें आमी पळयता। पंचायत आपले काम करता, मिनिस्टर जावं कोण येता आनी आपले काम करता, मातशें चल्ले। पूण आज जयेश बाब हांगा आसा न्हू, जयेश बाबान ठरयलां की सांगोड्डेचें सगळें काम करचें आनी आमकां सांगोड्डेच्या लोकांक खूश करचें। पूण आमी जयेशा कडेन अशें मागता, तुवें पळय हांगा काम केलां तशें कोणी करूंक ना हांगासर, आनी जेन्ना तूं काम करशी तुका आनी लोकां कडेन मागपाची गरज ना। लोक आपूण म्हूण तुका सहकार्य करतले। आमी आयज मायदेदेऊज वॉर्ड ग्रामपंचायत सांगोल्डा हांगासर आसा आनीक हो जो रोड तुमकां दिसता हो रोड गिरी पोकुर्ले कडल्यान स्टार्ट जाता अप टील जो चौगम रोड आसा ह्या रोडाक तो कनेक्ट करता। आतां हो ही व्हेरी इम्पॉर्टंट कनेक्टिविटी आसा आनीक हो रोड आमी वायडनिंगाक घातलेलो आसा, प्लस फुटपाथ जी आमकां आयज खुबसो लोक हांगासर पेडेस्ट्रियन आमकां चलताना दिसता। तशेंच फुडें साईबाबाचें देवूळ आसा, देवळा कडेन खूब कंजेशन जाता, ट्रॅफिक पुलीस घालचो पडटा। जे दिसा ब्रेस्तार आसा ते ट्रॅफिक पुलीस घालचो पडटा आनी खूब इम्पॉर्टंट कनेक्टिविटी रोड हांगासर इतर जे देवस्थानां आसा हे सगळ्याक लागून हो इम्पॉर्टंट रोड असो आमी मानता। तर ह्या रोडाक वायडनिंग घातला आसतना आमकां अशें कळून चुकलें की मदलो जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तर हो कल्वर्ट जो आसा हो सामको मोडपाक पावला आनी मदीं मोडलेलो कल्वर्ट तो रिपेर जावपाची पयली गरज आसली। ताका लागून आमी एक एस्टिमेट केलो, वर्क टेंडर जालो आनी आयज वर्क ऑर्डर प्लेस करून आयज आमी ह्या कामाचो शुभारंभ करता। कामाचो एस्टिमेट 13 लॅक्स आसा, 13 लाखाचो एस्टिमेट आसा। वो वायड आमी फुडलो रोड वायडनिंग एंटिसिपेट करून 10 मिटर्स रोड वायडन केलेलो आसा। तसो 3 मिटर्स स्पॅन तो विड्थ आसतलो आनी 10 मिटर्स लेंथ आसतलो। तर सिमिलर कायंड ऑफ वर्क्स एंटिसिपेटिंग द फ्युचर डेव्हलपमेंट, फ्युचर ट्रॅफिक फ्लो इन दीस पर्टिक्युलर एरिया आमी फुडली ती कामां हातीन घेतात। ताका लागून आमची जी पंचायत आसा, व्हेरी एक्टीव मेंबर्स जे आमचे वॉर्ड मेंबर्स आसा, हे मेंबर्स आनी आमच्या ग्रामस्थ जे आसा तेंचो इक्वली सपोर्ट मेळ्ळा आनी तेंच्या सजेशनाचेर आमची कामां फुडें व्हरतात।